नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव सुशांत कुंकळकर सांगाती गौरांग प्रभू मळकन्नेकार तुमचे मुखार ह्यो घेवन येल्यात ह्यो आमच्यो साश्टींतल्यो आनी तशेंच पुराय गोंयच्यो खबऱ्यो. आनीक इतलो तेंप एक लोकांक हुस्को आशिल्लो, एक लोकांक चिंता आशिल्ली आनी एक लोकांक उमळशिकय आशिल्ली. BJPन आपलो उमेदवार जाहीर केलो, RGन आपले उमेदवार जाहीर केले. काँग्रेसचे उमेदवार कोण? काल राती बसून हें जाल्लें की सामको काल राती दक्षिण गोंयाक कॅप्टन विर्यात फर्नांडीस आनी उत्तर गोंयाक रमाकांत खलप हे नांवां जवळपास फिक्स जाल्लीं, पूण काल राती ताणें डिक्लेअर करूं ना. आज सकाळची डिक्लेअर जाली. सो आतां पिक्चर जालें क्लियर. बरोबर. सो तुका हे जर सगळें पळयलें आतां हे जर एक पल्लवी देपे आनीक विर्यात आनी रुबर्ट दक्षिण गोंयाक, त्या वटच्यान भाऊ आमचो श्रीपाद नायक, रमाकांत खलप आनीक मनोज परब, अशे 6 जाण हे मेन कंटेंडर अशें आमच्यान म्हणपाक येता. ओवरऑल आतां सद्याक सिच्युएशन जाला ओपन जाला म्हणटा तूं आतां? सिच्युएशन ओपन जालें म्हणल्यार BJPन आपली पयली प्रचाराची फेरी पूर्ण केली आसा. एक म्हणजे आतां काल पर्यंत तांणी 19 मतदारसंघाक आपल्यो मिटिंगी जाल्यो. दक्षिण गोंयच्या एकच मतदारसंघ उरला, तो आज जातलो 20वो. सो अशें म्हणपाक येना की तांचो कॅन्डिडेट लोकां म्हऱ्या पावलो ना. मागीर प्राथमीक फेरी आनी प्रत्येक मतदारसंघाक 3 मिटींग केले तांणी. कॉर्नर मिटींग जावं कार्यकर्ता मिटींग. म्हणजे हे पयली एक BJP एक स्टेप मुखार आसा. काँग्रेस आतां डिक्लेअर केल्लो आसा. आनी आमी एक पळोवपाक जाय की कॅप्टन विर्यात म्हणटा तो मर्यादीत हातूंत आसा. मार्मगोवा टू सालसेत हातूंत भितर ताका चड वळख आसा. बाकीचो गांव आमचे म्हणजे सांगे हांगा थंय तो तितलो वळखीचो. सांगे, काणकोण, धारबांदोडा आनी केपें सावड्ड्या धारबांदोडा आयलो तुगेलो. हांगा ताका कशें हें करतलो तो ताजेर मेन डिपेंड आसा. त्याच बरोबर फोंडे मतदारसंघ आनी मडगांव हे BJP खातीर आनी काँग्रेसी खातीर सामके मुख्य आसात. म्हाका दिसता सद्याक तरी थंय BJPचो चड हे पावर आसा. कित्याक फोंडे मतदारसंघाक तांगेले म्हाका दिसता 3 मिनिस्टर आसात 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर. एक ढवळीकर, एक रवी नायक आनी सुभाष. आनी तातूंत भितर फोंडे जर आमी तुका कॅल्कुलेशना प्रमाण सांगलें की मेजॉरिटी आसा ती तुगेली MGP आनीक BJP कळ्ळें तुका. तशेंच शिरोडे लास्ट इलेक्शनाक म्हाका दिसता काँग्रेस 4थी आयिल्ली ना. शिरोडे तशें शिरोडे येना. शिरोडे पंचवाडी बिंचवाडी ती तूं सांगता आतां पंचवाडी म्हणटा क्रिश्चन डॉमिनेटेड, पूण तातूंत भितर हांव तुका कितें सांगता 4थी कित्याक आयिल्ली. पंचवाडे काराय आसा पूण RGPन थंय बरी मतां काडिल्लीं. 6,000 सुमार कितें मतां, 5,500 कितें मतां काडिल्लीं थंय. आनी काँग्रेस 4th पोजिशनाचेर आयिल्ली. आतां म्हादेव नायक जेन्ना जॉयन जातलो तेन्ना सेकंड म्हादेव नायक आयिल्लो आनी फर्स्ट सुभाष शिरोडकर आयिल्लो. म्हणजे 2,000 मायज मतांची लिडीन सुभाष शिरोडकर जिखून आयिल्लो. सो हांगा हे इतले जरी आसले जाल्यार बसून कॅप्टन विर्याताक एक हें करपाक जाय की मोल्या जेन्ना ते 3 लिनियर प्रोजेक्ट आशिल्ले तेन्ना विर्यात म्हणटा ऑन फोरफ्रंट रावून आनी ताका लागून नाय म्हणल्यार ताका ती जी मोल्या एरिया आनी कितें आसा थंय ताका एक्सेस आसा. हांव ताका मतां पडटली काय पडची ना हें म्हणना, पूण ताका एक्सेस आसा. तें तुगेलें हांव मान्य करता. कॅप्टन विर्यात आतां मेन म्हणजे तुगेलो आमचो तनवार प्रोजेक्टाक ओपन करपाक, मागीर कोलाक हें करपाक, हे कामाक कॅप्टन विर्यात सामको फोरफ्रंटार आसा. बाकीचें कसलेंय एजिटेशन जावं त्या एजिटेशनाक कॅप्टन सदांच मुखार आशिल्लो. ही एक एडवांटेज कॅप्टनाक आसा. पूण ही एडवांटेज मतांक कशी कन्वर्ट जातली आनी ती काँग्रेसीक पडटली कशी. हे इश्यू जे आसात हे विधानसभे टायमार हेच आशिल्ले आनी काँग्रेस हेच इश्यू घेवन झगडिल्ले. पूण ते मतांचे भितर कन्वर्ट करपाक शकल ना. पूण तेंचे इंडिव्हिज्युअल हे न्ही तेन्ना इंडिव्हिज्युअलाक पार्टीक काँग्रेस पार्टीक इवन तुका सांगपा म्हणल्यार सालसेती कितें कन्वर्ट करपाक शकना. ताका रिजनूय वेगळे आसताले. तेन्ना बाकीचे पक्ष आशिल्ले प्लस RG म्हणटा सामके इनरोड जावन आशिल्लो वेगळो आशिल्लो. आतां एक आप आनी हे बरोबर जगतात. आनी एक बरी गजाल म्हणजे आपण प्रचार पयलींच अवेरनेस कॅम्पेन म्हणून चालू केल्लो. इवन तसो विर्यातय भोंवला. विर्यात इंडिव्हिज्युअली भोंवला. विर्यातान ते तूं म्हणटा केपें आनी हे जर म्हणपाक जाय काणकोण खोल धरून सगळे धरून भोंवला आनी पिंजून काडला. तांचो आमदारय तांचे बरोबर आशिल्लो. हें तुगेलें ना म्हणना. पूण कितें आसा आतां ती मतां कशी कन्वर्ट जातली. मतां कन्वर्ट आनी यंत्रणा. आज काल हांगा BJPची 3 मिटिंगी अटेंड केल्यो. तांचे प्रभारी आसात. दक्षिण गोंया खातीर तुगेलो दिगंबर कामत आनी उल्हास तुयेंकार म्हण प्रभारी केल्यात. त्या भायर महिला
कॅन्डिडेट प्रभारी म्हणून वेगळी केल्या. त्या भायर प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीक एक प्रभारी. बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीक एक, बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीक तांकां मत ना, तरी आसतना तांणी थंय एक प्रभारी दवरल्या. थंय तांणी 3 मिटींग केल्यो. कळ्ळें तुका? ही अशी प्रभारी आनी बाकीच्यांक गेले सगळें सेटअप रेडी आसा. हय, आतां हांव तुका तेंच म्हणटालो की आमी पयलीं म्हणटाले की ती नवी किंवा तिका लोक हें करनात, पण आतां हे फाटले 2-3 दिसाक हे पळयल्यार बीजेपीचो जो प्रचाराचो हे आसा दक्षिण गोंयात तो वाडला आनी मेन म्हणटा ती इवन पल्लवी स्वता आतां लोकां कडेन इंटरॅक्ट जावपाक लागल्या. बरोबर. लोकां कडेन इंटरॅक्ट जाता, लोकां कडेन उलयता, थंयची हें करता. सो जो पयलींचो जो एक आशिल्लो की ही आमची न्ही किंवा ही कोण तरी वेगळी कोण हाडल्या, तो जो हो आसा तो हळू कमी जावपाक लागला. आनी तिजो जो एप्रोच जर तुवें पळयलो न्ही, आतां तिजी सकाळचे फुडें सकाळी फुडें ती 9:30 भायर सरता आनी रातची 1 सुमार ती घरा पावता. म्हणजे सगळी मिटींग आनी प्रत्येक कडेन ती मिटींग म्हणजे की अशें आपले मिटींग काबार जाली धांवली अशी ना, तांची लोकां कडेन उलोवन इंटरॅक्ट करून प्रत्येका बरोबर टायम दिवन आयकून घेवन मुखार वता. कळ्ळें तुका? हो तिचो शेड्यूल आसा. आतां हे काँग्रेसीक इतलो टायम कमी आसा. मेळटलें तांकां धांवचें पडटलें. काल आमचो जॉन्सन सांगतालो तसो आतां ते तुगेली मॅरेथॉन किंवा 800 बी तसले कोता येना. आतां स्प्रिंट मारची पडटली. आनी तांचे भितर लोकांची कमतरता आसा. आतां उरिल्लो दुसरो पॉयंट, गिरीश कंटेंडर आशिल्लो तो कसो पार्टिसिपेट करतलो, कारण आतां बीजेपीचे सोशल मिडिया आसा ते पोस्टर घालपाक लागले की भंडारी समाजा वयर उडयले म्हण दोनी कडेन. सो गिरीशाचो रोल मेन आसा. दुसरो आमचो सार्दीन तो येतलो. सार्दिनाचो प्रॉब्लेम कितें, सार्दीन जेन्ना उबो आशिल्लो स्वता उबो आशिल्लो तेन्ना पासून आटाक न्हिदतालो. आतां न्हिदपाचो प्रयत्न, पूण ताणें कॅम्पेनाक येतलो काय ना येना म्हणल्यार एक इम्पॅक्ट पडटा न्ही. ना तो एखादो येतलो, साश्टी भोंवतलो पूण ते थंय म्हणटा तुका. पूण सार्दीन म्हणटा आपूण स्वता इलेक्शनाक उबो रावलो तेन्ना बसून न्हिदपी. सो कॅप्टना खातीर कितलो भिया करतलो हो एक प्रश्नच आसा. न्हिदपी बरें, आपूण फाटल्यांतल्यान काय करपा न्ही. फाटल्यांतल्यान जर केलें जाल्यार तूं कोण फाटल्यान. आमी सगळी चर्चा करता आसतना एक म्हत्वाचो हाजेर आमी चर्चा करनात आनी हें आमकां आरजीचो प्रचार कसो चल्ला. आरजीचो प्रचार पयलीं नेटान चलतालो. आतां मातसो खंय तरी तो मातसो फाटल्यान पडलो असो दिसता. तरीकय पयर हांवें पळयलें गेल्यार विरेश स्वता भोंवता. तो सांगे केपें ह्या हातूंत भोंवला, पूण तसो जो जावपा आशिल्लो तो तांकां अजून नेट ना. हांव कित्याक लागून म्हणटा की तांणी एक केल्लें आसा, तांणी प्रत्येक मतदारसंघात आपले बॅनर सगळे लावन कंप्लीट केल्ले. ना, आरजीची जर बेजीक जर आमी आमचे मतदार पळयले जाल्यार दे आर फ्रॉम द एसटी हातूंतले समाजांतलो जो आसा तो तांचो मतदार. फाटल्या इलेक्शनाक तेच जालें तांचे विधानसभा. ह्या फावटी इलेक्शनाक एक भंय आसा की एसटीचो आंदोलन जाल्लें ते बीजेपीच्या अगेन्स्ट आशिल्ले. ताणें सांगिल्लें आतां पळयल्यार एसटीचो तो जो पयलींचो नेट आशिल्लो तो काल पळयलें जाल्यार आमी आतां न्यूट्रल म्हणपा कडेन पावले. आमी बीजेपीच्या अगेन्स्ट म्हणपा ते आतां न्यूट्रल म्हणून पावले. सो अशे परिस्थितीक हो जो हे आसा तो काँग्रेसीक वतलो काय आरजी काडटलो. तें आंदोलन पळय जालें पळय तेन्नाच कळटालें तांची ती बॉडी लँग्वेज पळयली जाल्यार हें एक दीस ना एक दीस हें फूस जावपाचें. कित्याक पयलीं जातना स्टार्ट जातना तांचे 2 ग्रूप जाले. ग्रूप बरोबर आशिल्ले ते म्हणपाले आमी हें दुसरी आमची संघटना दुसरी तांची संघटना दुसरी आनी मुखार तें डायल्यूट जायत गेलें आनी मागीर तें एकदम सामकें शेळयलें. तांकां कितें बेश्टे येताले ते टायमपास आपल्याक कितें पब्लिसिटी मेळपाक काय खबर ना म्हणून प्रेस कॉन्फरन्स बी घेताले दिसता. आतां एज फार एज आरजीची हें पडलें, आरजी बरोबर एसटी आशिल्लो आनीक क्रिश्चन आशिल्लो मोठ्या प्रमाणान आशिल्लो. कळ्ळें तुका? इवन आमची जेन्ना आमच्यो ज्यो आतां सद्याक त्यो हे जातात मागीर ताका दुसरी आमच्यो हाजेर फेसबुकाचेर वतात, आमच्या फेसबुकाचेर आनी युट्यूबाचेर वतात, आमकां जे सगळ्याकच चड कॉमेंट येता ते आरजींतल्यानूच येतात. आरजीक मेळची म्हणून. पूण फेसबुका वयल्यान मत पडपा जाय न्ही. ना तशें म्हणटा पूण हांव तुका म्हणटा एक्टीव कितलो एक्टीव आसता म्हणटा. बरोबर. आनीक दुसरी म्हणटा ते युवा वर्ग तांचे कडेन खुबशे एट्रॅक्ट जाता. पूण हें इलेक्शन आसा हें तुजें वेगळे तरेन वोटींग जाता आनी आमचें एसेंब्ली आसा तें वेगळे लोकल हाजेर जाता. सो आरजी थंय पावतलो काय ना हेंय चिंतपा जाय. आरजी नो डावट आरजी हॅज डन अ व्हेरी गूड वर्क. कळ्ळें तुका? म्हणजे तांणी जें नेटवर्क करपा जाय आपलें तें बरे भशेन केल्लें आसा आनी आपूण एक ओपोजिशन म्हणून दाखयल्लें आसा. खंयी गेलो न्ही जाल्यार सद्या तरी काँग्रेसीच्या मुखार ते आसा अशें दिसता म्हाका. आशिल्ले. आतां ती ही लोकसभेक तांकां कितली हें पडटली तेंय आसा.
कित्याक चडशे बेजिकली लोकल हांकां लोकसभेक हें दिनात. हां सो गौरंग हे जर सगळें पळयलें जाल्यार एक येता की आतां ना म्हणल्यार आतां खऱ्या अर्थान गेम सुरू जातली कारण सगळे मैदान सगळे प्लेयर्स आहा ते ऑन ग्रावंडाचेर आयल्या. ग्रावंडार देंवता आतां ते कशे कोण लडटले कितें लडटले हे लडटले एक आनी एक फुडले एक 4-5-6 दिसांक आमकां कळटलें. कळटलें. सो इतल्याच हातूंत भितर आतां एक की लोकांचो हुस्को जो आशिल्लो काँग्रेसीचो कोण आतां तो मेकळो जाला. आतां आतां हे इलेक्शन फुडें रंग कशें घेतले हे थोड्या दिसांनी पळयता तितले आमी थोडी वाट पळोवया. पळोवया. आनीक अशें म्हणया की सामकी एकतर्फी जावची ना अशें इतलेंच आमी मागया ही लढत एकतर्फी जावची ना सामकी टफ जातली अशें तरी सावथ गोवा तर दिसता. पळोवया आतां हे घोडा आनी मैदान म्हणटा आमकां जवळच लागींच आसा. लागीं आसा. सो ते कितें जातलें 1-2 दिसांक कळटलें. सो तितलें म्हणल्यार आमचे सगळे जे पळोवपी आसात ताका आमी नमस्कार म्हणटात. पळयत रावात गोमंतक TV.